या बरी का बर दर 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 दरी करशु किरी बरी 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 करशु किरी बरी का बर दर या रा ला रा शिरी री री री. Praise the Lord. Praise the प्रेज द Lord. प्रेज द लॉर्ड. मुझे वॉइस ऐकता ऐकता क्लियर ऐकता असा सिस्टर Clear. ಓಕೆ ಹಂಗ ಮಾತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ इश्यू असा ऐकना ज्याला सांगा माता जायत जायत ओके आम्ही स्टार्ट करूया प्रेयर करूया ओके आमचे सगळे आमचे डोळे दांपया आबा बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नावान आम्ही तुका अर्घ दिता आमका आयच्या दिसा आम्हा सर्वांक तुझ्या उतरांत सांगाता हाडल्या पासत तुझे उतर शिकोवंक तुझे उतरान आसले ते सत ते जिवीत आम्ही हर एकल्यानी समजून घेऊन ते आमच्या जिवितान आम्ही अळवडसून घेवंक आणि त्या उतरांत असले ते जिवीत आमच्या जिवितान आम्ही ते पळोवंक आमकां हर एकल्यान की तुवें आयती केल्ले पासत आम्ही तुका अर्घ दिता तशेंच पवित्र आत्म्या या आम्ही जे आम्ही शिकोवंक वयते आसा ह्या संदर्भार हांव म्हाका सगळे तुका समर्पण दिता म्हजे मन म्हजे जीभ म्हजी उतरां आणि सगळे म्हजे काळीज हांव तुका समर्पण दिता जे कितें तूं आमकां शिकोवंक आशेताय या क्लासी मुखांतर तें तूं करूंक हांव तुका सगळेंच म्हाका समर्पण दिता हांव न्ही बगर म्हज्या मुखांतर तूं शिकयती आसाय ही क्लास आणि जे कितें जे हांगा जमले आसात जे कितें तांची गरजो जे कितें तांची काळजांत आसा ती आशा ती सगळी तूं जाणाय पवित्र आत्म्या जे कितें प्रश्न त्यांच्या मनांत आसा ते तूं जाणाय तांच्या हर एक प्रश्नांक उत्तर तुजे लेगीत आसा ते आणि ते तूं जाणाय आणि ते तूं तांकां या टिचिंगा मुखांतर या शिकवण्या मुखांतर दिता म्हणले तो विश्वास म्हजो जावन आसा ह्या पासत हांव तुका अर्घ दिता आम्हा सर्वांक की तुजे उतरांत आसले ते गूढ अर्थ आमकां तुज्या त्या जाणवया मुखांतर आमकां हर एकल्यान की शिकयले पासत आम्ही तुका अर्घ दिता आमच्या सुम्या सोडून धरा जेजू क्रिस्ताच्या नावान आमेन 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 आमेन. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. आता आमकां हर एकल्यांक बी एक उतर सगळ्यांक की खबर आसा हे ऍक्च्युली मुझे बी फेवरेट वर्ड ऑफ गॉड केन्ना हांव उतरांत आयिल्लें तेन्ना म्हाका हें उतर त्या वेळा पर्यंत उतरा विशयान म्हाका गोत नासलें केन्ना वर्ड ऑफ गॉडाचे टिचिंग आयकल्ले तेन्ना हे उतर कळ्ळें ओ म्हाका समजले की उतरांत इतले ओके वर्ड ऑफ गॉड जावन आमी एक आमच्या जिवितांत सक्सेस पळोवंक जाल्यार हे प्रोसिजर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणले म्हाका त्या संदर्भात पवित्र आत्म्यान म्हाका शिकयले हांवें आयकूंक पुरो तें उतर आयकलां पूण ताच्या उतरांत आसले ते सत म्हाका समजून आसले पूण जे केन्ना टिचिंग आयका ते उतर शिकते असले ह्या उतरांत असले सत हांव जाणा जालें आनी हांव तें डेली अप्लाय बी करता आनी तातूंत हांव म्हाका मस्त जे कितें ते उतरांत बरोवन आसा ते रिजल्ट बी म्हाका मेळ्ळा त्या देखून हांव आज तुमचे सांगाता हेच शिकवण हांव तुमचे सांगाता शेअर करूंक आशेता सो जोशुआ 1:8 हे सगळ्यांकी गोत आसा जोशुआचे पुस्तक चॅप्टर 1 वर्स 8 कोण शेअर करतात स्क्रीन वायलेट सिस्टर असं करतील. ओके वाचित सिस्टर. या वाचा सिस्टर धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदां तुज्या वंटाचेर दवर तातूंत बरयलां तें तुवें सत्रायन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें. येस सो हांगा हे अशें पळयल्यार सिंपल अशें दिसता म्हळ्यार हातूंत कितें आसा अशें दिसता हे वाचलें तेन्ना पूण हातून आसा सगळे जे कितें देवाच्या उतरांत प्रॉमिसेस आसात प्रॉमिसा कितें म्हणटात बसवण्यो आसात ते सगळे आमी एक कार्य रुपाक येवचे जाल्यार हे प्रोसेस मस्त इम्पॉर्टंट जावन आसा धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर
आता मेन रिझन उतर आमच्या वॉन्टातावन गेले तर आमका सक्सेस पळोवंक जायना. सो द फर्स्ट स्टेप इज उतर आमच्या वॉन्टातावन वचन अशें आमी पळोवचें सदांच. धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुझ्या वंटाचेर दवर. सो आमकां मोस्टली खबर आसा सगळ्यांक वर्ड दिलतना सगळ्यांक क्वेश्चन जावन आसा कितले पावटी सांगचे, ओके, कितले दीस म्हणसरी सांगचे, हे क्वेश्चन्स येतात. तुमकां बी जायत्यो लोकांनी विचारूंक पुरो. करेक्ट? पहिले अशेंच होय न्ही? होय होय. पहिले म्हाका तसं उत्तर दिले तेन्ना आता कोणाक तरी तुम्ही वर्ड दिवंक गेली ना, कोणाक तरी हें उत्तर दिलं, कच्चे उत्तर दिले तुम्ही, ओके, होय. त्यांचे मनात असले क्वेश्चन किती जस्ट येतो. लाईक अ मेडिसिन. ओके, आता कशी डॉक्टर आले मेडिसिन दिला त्यांना डॉक्टर सांगता न्ही इतले दीस ह्या टायमार घे म्हणता, राईट? होय. तसेच क्वेश्चन असता म्हणजे आम्ही बी फेस केला ते. ओके, सो एक कितले पावटी सांगका आणि केदळा सांगका, हे जावन आसा क्वेश्चन. करेक्ट? पूण आमकां देवाच्या उतरांत ताका आन्सर आसा की म्हळ्यार धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर. म्हळ्यार ताका टायम ड्युरेशन आसा? ना. ना ना. सो एनी इतले लिमिट आसा इतले पावटी सांगका म्हणा? ना. ना ना. सदांच तुज्या वंटाचेर दवर. द फर्स्ट स्टेप आमी पळोवन घेवंका कितें की म्हळ्यार आमच्या वंटातावन हे चुकोवन वसोंक ना. फर्स्ट स्टेप. जर तर वॉन्टाचेर आसा तर ऑटोमॅटिक तांतू बरयला तें तुवें छत्रायेन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें तूं ध्यान कर. सो सेकंड स्टेप येता आमी त्या उतरावयर जे खंयचे उतर आमी वॉन्टांनी सांगून आसा त्या उतरावयर आमी ध्यान करचें. ओके, सो हांगा ध्यान म्हळ्यार कशें करचें? ध्यान उगीत थंड बसून रावचें की नाही नियाळून जाय तें उतर परत परत हा तेच सांगून सांगून तेंच होय उतर केन्ना हांव मायंडांत रिपीट करता. सो मायंडांत रिपीट करता म्हळ्यार फर्स्ट म्हज्या तोंडांत तें आसूंक जाय. होय केदां हांव तोंडान कंटिन्युअसली रिपीट करता, सदांच रिपीट करता, ते ऑटोमॅटिकली आमच्या मायंडांत रजिस्टर जाता आनी आमी जाता ते आमच्या तोंडांत ते ऑटोमॅटीक भायर येता. कित्याक हांवें एक्सपिरियन्स केला. हांव फाटल्या दिसांनी एक उतर घेवन कंटिन्युअस हांव ते उतर सांगून आसलें. कंटिन्युअस म्हणजे काम करता आसतना, ट्रॅव्हलिंग करता आसतना, वॉक करता आसतना एकच उतर घेवन हांव कंटिन्युअस तेंचे उतर सांगूंक आसलें. आनी अशें जालें की म्हळ्यार हांगा आमच्या घरांत कितें उलयते आसली. ओके, सो म्हजी भुरगीं हजबंड कितें उलयते आसले. तांणी कितें क्वेश्चन विचारले पूण म्हजें मायंड खंय आसलें ह्या उतरा वयर आसलें. ओके, सो त्या क्वेश्चनाक आन्सर दिवचे किंता म्हज्या तोंडांत आयिल्लें उतर हांव कितें मेडिटेट करते आसा तें उतर म्हज्या तोंडांत आयलें. ओके, ऑटोमॅटिक आमी ते चिंतून सांगलें न्ही. तांणी खंयचे विशय डिस्कस करते आसा तर तांणी खंयचे क्वेश्चन विचारले पूण म्हज्या तोंडांतल्यान आयिल्लें उतर जें खंयचें हांव रिपीट करते आसलें, हांव मेडिटेट करते आसलें कंटिन्युअसली, तें म्हज्या तोंडांतल्यान भायर आयलें. सो आयलें. तांकां ते एकदम तांकां आयकल्लें कशें दिसलें ते? ते काही असं हांवें सांगितलं ऐकूंकूच ना हांव अशें हा, इट चिंता इज नॉट मॅचिंग. तांणी विचारलें की हांवें आन्सर दिलें की कितें जालें थंय कनेक्शन ना. होय ओके, वाय कशें जालें तें? कित्याक म्हळ्यार म्हजें फुल्ल कॉन्सन्ट्रेशन त्या उतरा वयर आसलें होय आनी हांव त्याच्या उतरा वयर मेडिटेट करनासलें. तांणी कितें उलोवन आसा ताचे वयर म्हजें ध्यान नासलें. सो आमी म्हळ्यार हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदता की म्हळ्यार केन्ना आमी ते एका उतरा वयर आमी तितलें मेडिटेट रिपीट करते आसता तेन्ना जे कितें आमचे विरोध जावं ना कोणें आमचे वयर तांणी म्हजे विरोध कांय उलोवना. खंयचे एक मॅटर उलयते आसले. ओके, सो खंयचे एक आमचे विरोध खंयचे मॅटर उलो ना आमकां बरें नासलें खंयचे मॅटर उलो ताचे वयर आमचें ध्यान वचूंक शकता ना ना. उतराचेर कित्याक असले
आमगेले आमचे ध्यान आमचे फोकस काही असले म्हणजे ध्यान आणि म्हणजे फोकस काही असले त्या एकच उतरांत असता. उतरावयर असले. सो हांव फिजिकली हांव प्रेझेंट असल्यार बी ते जे कितें ताणी उलयतात ते म्हज्या कानांत पडूंकच ना उतर. ओके, सो हे हांव प्रॅक्टिकली एक्सपिरियन्स केलाय. सो आमकां इट्स अ सिंपल न्ही, बेस्ट न्ही. जर आमकां लोकांचे आयकूंक नाका, खंयचे आतां आमी एक संवसारांत आसा म्हणतना 4 उतरां येतात, 4 उतरां वयतात, आमी मस्त आयकतात. ओके, अगेन्स्ट द वर्ड ऑफ गॉड ना खंयचे आमकां आयकूंक नाका तसलीं उतरां उरतात. पूण केन्ना आमचें ध्यान फोकस्ड आसल्या वयर, एक उतरा वयर फोकस्ड आसल्यार आमकां हे उतर भितरच वचना. करेक्ट? होय. अशें. त्याच्यामुळे आमकां आयकना म्हणना, आमकां कान आसात पूण ते उतर ते भितर घुसना. कित्याक म्हळ्यार सगळे मायंडांत वॉन्टान हेंच्यो भर नासले तेन्ना ते कशें वचूंक शकता? सो हे प्रॅक्टिकली हांवें एक्सपिरियन्स केले. सो म्हाका दिसलें हांव तुमचे सांगात शेअर करताय. तुमकां बी हेल्प जातलें म्हण सांगून हांव तुमचे कडेन हे शेअर केलें. सो जोशुआ 1:8 सांगता, धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर, तान तूं बरयलां तें तुवें छत्रायेन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें. हांगा देवान जोशुआक तुका सर कामांनी सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें म्हणलें एक संवसारी वस्तू विशयांत न्ही ताणें सांगिल्लें. देवान सांगिल्लें खंयच्या विशयांत? देवाच्या प्रॉमिसा विशयांत. जें कितें देवाच्या उतरांत बरयलां, जर ते कार्यरुपाक येवंक जाल्यार हे प्रोसिजर इम्पॉर्टंट जावन आसात. न्ही संवसारी सांगता विशयांत, बट देवाचें उतर कशें कार्यरुपाक येवंक जाय त्या विशयांत देवान जोशुआक हें सांगिल्लें जावन आसा. सो जोशुआ एक टायमार कशें जाल्लो की म्हळ्यार मोइजे मागीर इस्रायल परजेक इजिप्तांतल्यान भायर हाडची जबाबदारी जोशुआची जावन येता. आनी जोशुआ एक डिप्रेशनाक गेल्ले व्यक्ती बरी जावन आसता. सो ह्या संदर्भार देवान दिल्लें तें उतर ताका त्या सिच्युएशनांतल्यान भायर येवन एक देवाच्या उतरान कितें बरयलां तें प्रॉमिस जारी जावंक हेंच फॉर्म्युला ताका यूज जाता देवान दिल्लें. तर सेम फॉर्म्युला आमी यूज केल्यार आमकां बी यूज जाता की ना? जाता. आमकां बी यूज जाता. तर आमी एक एक्झाम्पलांतल्यान हे विशय आमी चड डीप जावन आमी शिकया. ओके, सो आतां देवाचें उतर तोंडान वंटाचेर उच्चारचें म्हळ्यार कितें? आनी ते मेडिटेट म्हळ्यार ध्यान करचें म्हळ्यार कितें? आनी तेंत आमी कार्यरुपां घालचें म्हळ्यार कितें? सो हांतू भितर एक गुपीत कितें म्हणटा एक सिस्टम आसा, एक व्यवस्था आमकां दिसून येता. एक सिक्रेट, एक हिडन सिस्टम म्हणटात ना, एक गुपीत एक व्यवस्था आमकां दिसून येता. आनी ती कितें सिस्टम आसा, तो व्यवस्था आसा, ते कितें म्हणटात एक प्रिंसिपल. सो ते आमी आज शिकया आनी ते शिकून आमकां तें समजतलें की आनी आमी कशें ह्या सिस्टमा थ्रू वचून कशें आमच्या जिवितांत बी ते सेम जें कितें ह्या उतरान बरोवन आसा हें उतर हें पाळिल्ल्या कार्यरुपाक घायिल्ल्या मुखांत्र जें कितें रिजल्ट मेळोवंक आसा तें आमच्या जिवितांत बी आमी तें पळोवंक शकतल्यो. सो हे सगळे संगती कितकी म्हळ्यार एक आत्मीक संगती कशें आमी आमच्या जिवितांत कार्यरुपाक घालून आमी ते फिजिकली कशी पळयत की म्हण. आत्मीक संगती जे दोळ्याक दिसनात ते एक स्पिरिच्युअल वर्ल्डांत आसा ना, आत्मीक संवसारांत जें कितें आसा कशें आमी ह्या आमच्या दिसच्या दोळ्यांक ते आमकां दिसचे अशें कशें करचें की म्हण. आत्मीक संगती आमकां कशें दिसचें अशें मॅनिफेस्टेशन. ओके, कशें करचें म्हणलें आमकां हो एक सिस्टम आमकां शिकयता. तर तुमी सगळ्यांनी एग पळयलां, तांती पळयलां? होय. पळयलां. येस, तांती पळयलां. सो आनी ऑलमोस्ट सगळ्यांनी कशी ती
तांती थावन पिलां भायर येतात म्हणले बी पळोवंक फुरो जायते लोकांनी वय पळयलां. हांवें पळयलां. आमच्या घरा ना जाल्यार बी केन्ना हांव आमच्या आमांच्या घरा वेता आसलें हॉलिडेजा टायमार आनी थंय हांवें पळयलां की ती कोंबीक तांतये वयर बसयत आसले आनी पिलां काडचे खातीर. सो म्हाका ते उगडास आसा. हांव ल्हान आसलें तेन्ना म्हजे आमाय आनी म्हजे मामा हे पुरा करता आसले. सो ते म्हाका पळयल्ले म्हाका उगडास आसा. आनी तुमी सगळ्यांनी पळयलां म्हण हांव वय बिलीव करता. पळयलां सिस्टर सगळ्यांचे तेजे हांवें. अनुभव आसा म्हण वय न्ही वय पळयलां. हांवें पळयलां. पळयलां. ओके. तर केन्ना तरी आमी ते थिंक केलां हे प्रोसिजर कशें जाता की म्हण हो सिस्टम कितें की म्हण आमी केन्ना थिंक केल्लो थिंक करूं ना. ना. आतां चड आमी तांती घेवन ऑमलेट करून खातात ना बॉयल्ड एग करून खातात. ओके. एक ऑलमोस्ट एक 20 इयर्स फाटल्यान 25 इयर्स फाटल्यान हे मस्त प्रोसिजर पळोवंक पुरो. कशें ते एक तांती धरून कोंबेक बसोवन ती ऊब काडून कशी पिलां भायर काडटा म्हणलें आमी पळोवंक पुरो. पळय न्ही. वय येस. सो तर हांवें ही प्रोसिजर पळयला पूण त्या टायमार त्या प्रोसिजरा विशयांत जास्ती कितें सांगतात कॉन्सन्ट्रेशन दिवना. तांती आसात तांती वयर कोंबेक बसयतात पिलां भायर येता इतलें गोत आसलें. ते एक्झॅक्टली प्रोसिजर कितें जाता तें समजून नासलें. ना. तशें वर्ड ऑफ गॉडान येवच्या पयले उतराची समजणी नासली की तशीच त्या तांत्या थावन पिलां कशी भायर येता म्हणली समजणी बी ना. पूण पळयलां अशें पळयलां. एक्झॅक्टली प्रोसिजर खबर ना जाल्यार बी तशें केल्लें तें पळयलां. हांवें न्ही जाल्यार बी वडिलांनी केल्लें पळयलां. ओके. सो हांगा ही कितें ते तांत्याची एक जर्नी आसा न्ही. तांत्याची आनी ते तांत्याचे वयर बसच्या ती कोंबी आवय कोंबी त्याची ती सकट ते जर्नी कितें म्हणटात ते सकट जर्नी कितें जावन आसा त्या तांत्या भितरलें ते जिवीत भायर काडचें. करेक्ट. वय हा. सो होल जर्नी जावन आसा त्या आवय कोंबेची कितें जावन आसा त्या संदर्भार जे तांती ती घेवन बसता ते तांत्या वयर बसता त्या तांत्या भितर जे कितें जिवीत आसा जे कितें लायफ आसा ते एक मॅच्युरिटी म्हणटात. मॅच्युरिटी म्हळ्यार कितें एक तांती एक पिलां जावन बदलूनचें हें जावन आसा मॅच्युरिटी. नेक्स्ट स्टेज ताका म्हणटात मॅच्युरिटी. आसलें बरी आसचें न्ही पूण आमी नेक्स्ट स्टेजाक पावचें जावन आसा ग्रोथ जावचें जावन आसा मॅच्युरिटी. सो कितले दिसांनी पिलां भायर येता 21 दीस 21 दिसांनी. एक्झॅक्टली. एक्झॅक्टली. ओके. म्हाका गोत नासलें ऍक्च्युली पयले. आमी पयले काउंट करूं नासले. ओके. प्रोसिजर पळयला पूण कितले दिसांनी पिलां भायर येता तें गोत्त ना. ओके. सो आतां केन्ना वर्ड ऑफ गॉड आनी तांती कंपेर केल्या तेन्ना सो जे कितें तो सिस्टम तांती थावन पिलां भायर काडची आसा सेम सिस्टम आमच्या वर्ड ऑफ गॉडान बी आमी ते पळोवेत आनी सेम सिस्टम जी कोंबी फॉलो करता ती आमी बी फॉलो केल्यार जे जिवीत तांत्या भितरले ती कोंबी आवय कोंबी भायर काडता तशेंच जे जिवीत उतरांत आसा देवाच्या उतरांत आसा तें जिवीत आमी बी भायर काडूंक शकता. उतरांतावन तुमका कितें जाय तें भायर काडूंक साद जाता. साध्य जाता पूण सिस्टम फॉलो करचे व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमकां कशें जाय तशें केल्यार जायना. चलना. ओके. सो सिस्टम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो जर आमी आज तो सिस्टम आमी शिकया आनी जे एक्चुअली कोंबी कोणे तरी शिकयला तो सिस्टम ना कोणी शिकवना ना तिका. पूण मे बी इट्स इज गॉड्स विजडम की देवाची जाणवाय मे तांकां शिकोवना जाल्यार बी तांकां ते प्रोसिजर गोत आसा पूण आमकां सर जाणवाय दिवन बी म्हाका ओके तुमकां न्ही म्हाका सर म्हाकाय जाणवाय दिवन बी
एक देवाच्या उतरांत असले ते जिवीत कशे भायर काडचे म्हणले सुमार म्हाकाय ಗೊತ್ತು 30-35 वर्सापर्यंत ಗೊತ್ತು ओके 75 वर्सां जाली आतां कळटा. तेच तर आता तरी आम्ही ते अप्लाय करूया आणि जितले पिला आसात म्हणा तितले जिवीत आसा ते उतरांत कितली की पिलां वायट जावन गेली वय की तान होय. ते तान पिलां काडना जाल्यार कितें जालें ते ऑमलेट जावन पोटान गेले. वेस्ट जाले न्ही जिवीत. होय. तर आता तरी आम्ही ते सिस्टम आम्ही अंडरस्टँड करून घ्या आणि तो सिस्टम अप्लाय करणं जे जिवीत देवाच्या उतरांत आसा ते आम्ही भायर काढणं ते आमच्या सर्वेश्वरा देवाक आमी महिमा दिवंक आम्ही सगळी महिमा दिवंक आम्ही पावतले जर आम्ही त्या उतरांतले जिवीत आम्ही भायर काढले तर तिची जावन आसा देवाची खुशी हर एका ताच्या भुरग्यांनी जे उतरांत आसा ते जिवीत आम्ही ते आम्ही अनुभवसूंक जाय म्हणलेंच देवाची आमच्या सर्वेश्वरा बापाची आमच्या बापाची खुशी जावन आसा. ओके सो हांगा केन्ना ती कोंबी तांती दवरता लेज द एग ओके केन्ना तांती ती घालता तेन्ना तांतूंत जीव येता ना तेजो ना आसाना. सो जीव आसा तांतू भितर पूण आमकां तो जीव भायर येता वेळ लागता. ना सो केदार ती तांतयां दवरता ती त्या तांतयांतावन जिवीत भायर काडना ओके पूण केदार ती जिवीत भायर काडता ती केदाळा त्या तांत्या सांगाता एक सहकार करता आणि ते तांत्यांक कितें जाय ते ती फावो करता तिच्या मुखांतर तेदाळा ते तांते एक मेच्योर्ड जाता आणि त्या तांते भितरले पिलां भायर येता एक एक आता आम्ही तांती शॉपासून घेवन येतात न्ही खावच्याक म्हण होय. आम्ही कोंबी बसून असले तांती घेवन येतात ना ना असे दवरला ते ट्रेयांत अरेंज करून उरता तसली तांती आम्ही घेवन येतात तर त्या तांती भितरली पिलां भायर काडका म्हळ्यार एक त्या आवय कोंबेन त्या तांते सांगाता सहकार करूंक जाय आणि त्या तांत्यांक कितें जाय ते जिवीत त्या तांत्यासून भायर काडूंक ते त्या आवय कोंबेन दिवंक जाय ओके आणि हांगा सेम वे कशे ती आवय कोंबी त्या तांत्यातावन पिलां भायर काडता तशेंच एक एग पळया तुम्ही दोळे धांपून एक एग इमॅजिन करा आणि त्याच्या सांगता एक इमॅजिन करा देवाचे उतर ओके जशे एक जिवीत त्या तांत्या भितर आसा तशेंच जिवीत देवाच्या उतरांनी आसा ते आमकां देवाच्या उतरांत आयकूंक मेळटा जॉन 6:63 घाल सिस्टमात जॉन 6:63 जीव दिवचो प्रेरकत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवपी. सो हांगा जेजून सांगल्ली उतरां जावन आसा हांव तुमचे लागीं उलयला ती उतरां आत्मीक जीव दिवची कोण आत्मीक जीव दिता कितें जावन आसा आत्मीक जीव दिवचे कोणे जे देवान उलयल्ली उतरां आसा ती उतरां आत्मीक जीव दिता मनशाच्या उतरां मुखांत जीव येना पूण जी देवान उलयला ती उतरां जेजून उलयल्ली उतरां आसात ती जावन आसा आत्मीक जीव दिवची आमकां इंग्लिशान वाचूंक मेळटा Jesus has said, my words are spirit and life. Spirit and life. My word is spirit and life. Life म्हणत आहे कितें येयले जिवीत येयले जशे त्या एग त्या तांत्या भितर जिवीत आसा तशेंच देवाच्या उतरांनी जिवीत आसा सो खंयचे जिवीत आसा ताचे भितर खंयचे जिवीत आसा ताचे भितर असले जिवीत जावन आसा देवाचे इट हॅज लाईफ ऑफ गॉड इन इट
तर देवाच्या उतरांत जिवीत आसलें जावन आसा देवाचें जिवीत. आणि आमी तें जिवीत आमी अनभोग करूंक जाय आमच्या जिवितांत. हीच जावन आसा देवाची खुशी. केन्ना आमी ते देवाचें जिवीत अनुभव करता देवाच्या उतरां मुखांतर, तेन्ना आमी देवाकच आमच्या जिवितांत अनुभव करता. कित्याक की म्हळ्यार जेजून सांगला जॉन 10:10 सगल्यांक गोत आसा तें जॉन 10:10 हांवेला जिवीत दिवंक बरोवन उमथोच्या मापान. हा हांवेला जिवीत दिवंक बरोवन उमथोच्या मापान. हांव आयला जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोंच्या मापांत. तर जेजू आयिल्लो जिवीत दिवंक. जिवीत खंय आसात ताच्या उतरांनी आसात. तर जर आमी तर देवाची खुशी जावन आसा की ते जे गॉड काइंड ऑफ लाईफ आसा, लाईफ ऑफ गॉड आसा त्या देवाच्या उतरांत इन द वर्ड ऑफ गॉड, ते आमी सत्नांनी ते अनुभव करचे. आणि देवाचें जिवीत आमच्या जिवितांत आमचे जिवीत न्ही आमी जिवोवचे मागीर केन्ना आमी ते एक्सपिरियन्स करता देवाचें जिवीत एक्सपिरियन्स करता देवाच्या उतरां मुखांतर, तर ते दळातावन आमी आमचें जिवीत जिवंक शकना पूण आमी जिवंक शकता देवाचें जिवीत. जिवीत कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगलें आसा आय हॅव कम टू गिव लाईफ इन अबंडन्स. हांव आयला जिवीत दिवंक. ओके. तर देवा सारक्याचें लाईफ जियोवचें म्हळ्यार आमचें जिवीत मरूंक जाय. आमचें जें कितें जियोन आसा आमी आमचे आसतकी तें मरूंक जाय आनी त्या दाळा मात्र तें देवाचें जिवीत आमी जियोवंक शकता. त्या दाळा मात्र तें देवाचें जिवीत आमचे मुखांतर आमी जियोवंक शकता. प्रेज गॉड. सो तांचेच जॉन 10 प्लीज गायल्यार बरें आसलें. जॉन 10:10 चोर येता फकत चोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हूण बरोवन उमथोच्या मापान तें मेळो म्हूण. ओके. प्रेज गॉड. तर आता हांगा चोर येता फकत चोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. सो द थीफ कम्स टू स्टील, किल अँड डिस्ट्रॉय. सो हांगा उतर सांगता चोर येता फकत चोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. तर ताचे अर्थ जावन आसा चोर येता चोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी सगळे विबाड करूंक. कितें चोरूंक येता तो चोर? तो चोर चोरूंक येता तें देवाचें उतर जें कितें आमी रिसीव करता तें देवाचें उतर चोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक तो येता. तर आमचें काम कितें हांगा? तें उतर जें कितें आमी रिसीव केला तें त्या चोराक चोरूंक, दिवचें न्ही, जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक सोडूंक नजो. दिनासतना रावचेंच आमचें काम जावन होय. आसा. ओके. सो जें कितें आमी रिसीव करता तें देवाचें उतर रिसीव करता. केदाळ आमी तें इमिडिएटली रिसीव करता तें आमी शिकला ओंपियांची ओपारीन. हांवें आतां तेका वचना पूण आमकां मोस्टली सगल्यांक खबर आसा मेरेर पडिल्ले बी. ओके. थंय आमी शिकल्या तें. सो चोर येता चोरूंक, विबाड करूंक आनी जिवेशी मारूंक. तर त्या चोराच्या हातीन जें कितें आमी तें उतर रिसीव केला, स्वीकार केला तें ताणें चोरीनाशें, तें ताणें जिवेशी मारिनाशें, तें ताणें विबाड करिनाशें. छत्राय घेवचें काम जावन आसा कोणाचें? आमचें. आमचें. जर तर आमी तें एलाव केलें त्या दाळा तें उतरांतावन तें जिवीत कितें आसा तें उतरांत तें आमी पळोवंक शकना. तर हें कशें वर्क जाता? सो आमी केदाळा देवाचें उतर वाचता ना केदाळा आमी देवाच्या उतराची शिकोवण आयकता
ते आम्ही रिसीव करता म्हणून सांगित रिसीव करचे देवाचे उतर रिसीव करचे म्हळ्यार केदाळ आम्ही देवाचे उतर वाचता आणि केदाळ आम्ही देवाचे उतर ऐकता टीचिंग ऐकता ते प्रोसिजर जावन आसा रिसीव करचे रिसिविंग द सीड ओके. आता आम्ही सगळे क्लासीन तांका जमो जाल्ली आसता आम्ही आता उतर ऐकते आसा म्हळ्यार आम्ही कितें करतना आसा आम्ही ते तांतयां कशी कोंबी तांतयां घालता तशें आम्ही हांगा कितें करना आसा ते रिसीव करना आसा एक सीड रिसीव करना आसा. तो एक सीड आमच्या हातांत आम्ही रिसीव करना आसा देवाचे उतर ऐकूनचे आणि देवाचे उतर वाचचे म्हळ्यार आम्ही ते देवाचे उतर म्हणले बी आमच्या हातींत घेवन आसा. तर जर आम्ही हातीन घेतले म्हणले तेन्ना त्या सीड कितें आसा ती बी कितें आसा त्या बी तावन जिवीत भायर येता ना एक हातीन धरले मागीर एगासून चीक भायर येता ना पील भायर येता ना येना ना. सो तर आज आम्ही तो प्रोसेस डीपली स्टेप बाय स्टेप आमच्या ते काळजान अशें रोमूंक जाय की म्हळ्यार केदाळे एग पळयल्यार आमकां देवाचें उतर ताचे भितर असले लाईफ आमकां उडास येवंका ना देवाचें उतर जिवीत म्हणले तेन्ना ते जिवीत ते उतरांत असले ते जिवीत ते भायर येवंक कोणे सहकार करूंक आसा आमीच हांवें सहकार करूंक आसा. अशी एक आवय कुंबी त्या तांती हातावन पिला भायर काडूंक सहकार दिता ताच्यो आणि त्या तांत्या मधलो तो संबंधान रावता. तशेंच जेन्ना हांव देवाच्या उतराच्या संबंधान रावता कंटिन्युअसली तेदा मात्र त्या उतरांत असलें जिवीत हांव भायर हाडूंक शकता आणि हांव ते जिवीत पळोवंक शकता ना तर त्या उतरांत असलें ते जिवीत नाश जावन वता कित्याक की म्हळ्यार चोर राखोन आसा चोरूंक जिवेश नाश मारूंक करूंक आणि विबाड करूंक. सो हे जावन आसा एक आत्मिक संगती जावन आसा. आम्ही केन्ना हे सीड रिसीव करता ऐकता आणि वाचता हे जावन आसा एक स्पिरिच्युअल सीड की आमकां दोळ्याक दिसना पूण ही केन्ना मॅनिफेस्ट जाता केन्ना आमकां दिसता की म्हळ्यार केन्ना आमकां दिसता तेन्ना ही जाता फिजिकल. आम्ही केन्ना ऐकता उतर केन्ना आम्ही वाचता तेन्ना हे सीड जावन आसा ना हे तांती जावन आसा स्पिरिच्युअल आत्मिक जावन आसा. पूण आम्ही केन्ना हे पळोवंक शकता हे जारी जावनचे पळयता त्या उतरान आसलें ते जिवीत आम्ही पळोवंक ते आम्ही आमच्या जिवितान आम्ही ते कार्यरूप येवनचे पळोवंक शकता तेन्ना हे एक फिजिकल जावंक शकता म्हळ्यार आमकां दोळ्याक दिसचे तसले आमकां रिझल्ट आमकां मेळटा. सो त्या तांत्या भितर ते जिवीत असल्यार बी ती जर तर आवय कोंबी एक कोऑपरेट करना ना ताची ती ऊब दिना जाल्यार ना तिचे ती संबंध त्या तांत्या मुखांत धरिना जाल्यार ती पिलां केदाळाय केन्नाय बी भायर येवंक शकनात. सो हांगा मेन रोल कोणालो जावन आसा कोंबयेचो कोंबयेचो रोल मेन जावन आसा. तर देवाच्या उतरांत असले जिवीत भायर काडचे जाल्यार कोणाचे रोल इम्पॉर्टंट आमचे तर आता आम्ही ऐकता प्रीचिंग ऐकता टीचिंग ऐकता तर व्हॉट इज नेक्स्ट त्याच्या मागीर आम्ही कितें करता ते इम्पॉर्टंट. खाली ऐकूनची प्रीचिंग ना आम्ही वाचचे जावन आसा जस्ट तांती गायिल्लेशे तांती गायिल्ले म्हळ्यार तेन्ना तांत्या भितरले पील भायर येना. ओके सो आम्ही टीचिंग ऐकल्ले मागीर त्या टीचिंग ऐकल्ले ते कितें रिसीव केले आम्ही त्या टीचिंग आतावन ते घेऊन आम्ही कितले वेळ ताचे वयर मनन करता त्याच्या वयर ध्यान करता त्याच्या विशयान कितले आम्ही उलयता त्याच्या विशयान आम्ही कितले शेअर करता एकामेका थंय ते मॅटर जाता तांतूतले जिवीत भायर काडता जाल्यार. प्रेज गॉड समजतेस न्ही हांव सांगचे टीचिंग ऐकल्ले रिसीव करचे टीचिंग ऐकल्ले मागीर ते ऐकल्ले टीचिंग आतावन आम्ही कितें करता आम्ही कितले तेका ते ऐकल्ले टीचिंगाक रिस्पॉन्स दिता आमची प्रतिक्रिया कितें त्या ऐकल्ले टीचिंगाक
ते जावन असं डिसाईड करता की त्या उतरांत असलें जिवीत कशें आमी पळोवंक शकतले म्हूण. प्रेज गॉड. Praise God. आणि आमची प्रतिक्रिया एक आमी ते उतर आयकल्ले मागीर तो कितलो वेळ ते उतर घेवन आमी ध्यान करता कितले वेळ ते उतर आमी परत परत आमच्या वंटांनी आमी ते हाडता. सो आमी जोशवांत पळयले धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुझ्या वंटाचेर दवर. सो कंटिन्युअस देवाचे उतर आमच्या वंटाचेर उरचे अति गरजेचे. थोडी सांगतात हांव मनांत मस्त ध्यान करते मनांत धरिल्यार पावना. मेन फर्स्ट आसूंक जाय आमच्या वंटान. ते व्हडांनी सांगता म्हणिना आमी सगळ्यांक गुणगुणचे गोत आसा न्ही, होय, गुणगुणतात न्ही, ऐकला. ऐकला. फॉर एक्झाम्पल एक एक्झाम्पल दिता. 1 घंटो जाला म्हण चिंत्या दनपारच्यो 1 घंटो. ओके. आणि त्या संदर्भार जेवणाचो वेळ जाला रांदून जावना. अशें थिंक करा की हजबंड मार्केटाक गेला कितें हाडूंक फिश हाडूंक. ओके, फिश हाडता म्हण गेला आणि आमी राखून आसा, वाईफ राखून आसा. फिश हाडता आणि कितें कडी करून जेवणाक म्हूण. तो 1 घंटो जाल्यार बी हजबंड येवना. तो अराउंड 1:15 हजबंड येता. 4 टायपाची माशली घेवन येता. कितें जाता बायलेक? गुण म्हणता. हा? तिका राग येता. राग येऊन किती जाता, रिॲक्शन किती जाता? कुरकुरता गुणगुणून स्टार्ट करता की ना करता. हा? आता झालो दनपारच्यो 1 घंटो आणि आता 4 टायपाची मासली नुस्तें घेऊन येयला. ओके, मासली हाडला आणि ही आता खंयची करची, केदाळा करची, जेवण केन्ना करचे जाता की ना? जाता. गुणगुणूंक स्टार्ट जाता की व्हडान सांगना जाल्यार बी तिगेली इतल्याकत होय. क्लीन करत असताना, फिश क्लीन करत असताना हांवें केला हे पहिले. ओके ओके. सो तुम्ही केला की मग होत ना, बट हांवें एक्सपिरियन्स केला. सो आता तर आम्ही हेंच गुणगुणचे जे आम्ही टीचिंग ऐकला, जे देवाचे उत्तर आम्ही रिसीव केला, त्यांचे उत्तर आम्ही तोंडांत आमकां गुणगुणचे सगळ्यांक होत आसा न्ही. होय. प्रेज गॉड. ओके, तर ते गुणगुणचे आम्ही खंयचे रिप्लेस करूंक जाय? देवाचे उतर. खंयचे थॉट्स येयल्यार बी नेगेटिव्ह खंयचे आमकां त्या संदर्भात ते थोडे टाइम थॉट्स येतात. आता हांवें सांगले न्ही एक्झाम्पल. माशली एक दनपारच्या वरार हाडन आयले तेन्ना थॉट येता तसले. आता कितें येयला इथं खंयचे करचे. थोडे इतले जाता की खंयचे करचे नाका तशीच नुस्तें माशली काण दवरून सोडचे आणि उगीत कितें आसा ते कितें म्हणटात तेका खाली मसाला घालून जेवचे. ओके, तशें बी करतात थोडी. ओके, त्या टायमार कितें करचें मग. ओके, तशें बी साध्य आसा. पूण तो संदर्भ आसा न्ही तो गुणगुणचो. तर तेच आमी जर तर देवाचें उतर घेवन सेम प्रोसिजर ते गुणगुणचे किंता देवाचे उतर घेवन आमी केन्ना कंटिन्युअस आमगेल्या तोंडान सांगता ते जावन आसा कशी ती आवय कुंबी त्या तांत्या वयर कशी ऊब दिता ते सेम प्रोसिजर. ओके, तर आमी देवाचे उतर आमी तर तोंडान देवा जे कितें आमकां रिझल्ट जाय म्हण आमी वेट करता ते एक उतर घेवन आमी ते कंटिन्युअसली आमच्या तोंडांतल्यान भायर वचना अशें कंटिन्युअसली आमी केन्ना रिपीट करता गुणगुणचे केल्यार अडना केन्ना डिक्लेअर करचे ना जाल्यार आमकां आयकोनचेशी आमी केन्ना कंटिन्युअस म्हणटा ते त्या प्रोसिजराक इक्वल करयता आमी खंयचे ते आवय कोंबी तांते वयर बसून ऊब दिवचे. इन्क्युबेशन म्हणतात इंग्लिशान, इन्क्युबेशन ऑफ दी एग. सो इन्क्युबेशन जाल्यार मागीर हॅचिंग जाता. म्हळ्यार हॅचिंग म्हळ्यार कितें तांत्यातावन पील भायर येवचे. सो हे इम्पॉर्टंट प्रोसिजर जावन आसा. आमी केन्ना ते देवाचे उतर आयकोन ताच्या प्रकार आमी कार्यरुपाक घालचे. म्हळ्यार ते उतर आयकल्ले उतर आमी कंटिन्युअस रिपीट करचे एक तोंडान गुणगुणचे. आणि तेंता आमच्या माइंडांत आमी मेडिटेट करचे. केन्ना आमकां संदर्भ गुणगुणोंक जायना त्या टायमार आमी माइंडांत ते रिपीट करयत. सो हे जावन आसा इम्पॉर्टंट प्रोसिजर खंय
एक तांत्या तावन पिलाक भायर काडचे एक कशें हांगा मेडिटेशन जावन आसा तो स्पीकिंग द वर्ड उतर उलोवचें नेक्स्ट स्टेप जावन आसा मेडिटेट करचे सो मेडिटेटिंग म्हळ्यार आमी हॅच करचे हॅच म्हळ्यार त्या ऊब दिवन त्या तांत्या तावन पील भायर काडचे जावन आसा मेडिटेशन सो एक आतां एक्झाम्पल पळयल्यार आमी आतां कंटिन्युअसली आनी थोडे हे एक एक्सप्लेन करता रिडींग इज रिसिविंग सो देवाचें उतर वाचचें म्हळ्यार ते रिसीव करचे सो आमी खंयचे तरी आमी देवाचें उतर बायबल घेवन आमी वाचले देवाचें उतर वाचले सो हे जे अर्थ जावन आसा आमी एक खाली एक तांती काण दवरलेशी एक टेबला वयर आमी तांती कशी काण दवरतात तशें सो हांगा तांत्या भितर जिवीत आसा पूण ते कितें जावन उरता एक डॉर्मेंट जावन आसता सुप्त स्थिती म्हणतात म्हळ्यार ते जिवीत आमकां भायर दिसना त्या कर्ला भितर ते जिवीत दांपोन आसता ऍक्टिव्ह सिच्युएशन उरना जिविताचे ऍक्टिव्ह सिच्युएशन उरना पूण तांतू भितर जीव आसा पूण ते कोणाक दिसना मुवमेंट्स उरना जिवीत म्हळ्यार मुवमेंट्स उरता न्ही लायफ आसा म्हण आमकां केन्ना कळटा केन्ना एक वस्तू मुवमेंट दाखयता ओके तेन्ना आमकां कळटा की तांतू भितर लायफ आसा म्हण पूण हांगा तांते भितर मुवमेंट ना जाल्यार बी तांतू भितर जिवीत आसा पूण तें भायर दिसना केन्ना मेडिटेशन करता ध्यान करता सो मेडिटेशन आमी इक्वल करीत त्या ऊब दिवन त्या तांते भायर काडचे प्रोसिजराक आमी मेडिटेशन म्हणत ध्यान करचे म्हणत सो मेडिटेशन भितर कितें करतात आमी ऊब दितात इन्क्युबेट करतात तांत्यांक हीट दिता आवय कोंबी कितें दिता ते गरम करता न्ही वॉर्मथ दिता आणि ऊब दिता. थंय ती कोंबी जीव ती तयार करता की तांते भितर तयार करता जीव ती जीव तयार करता की ती जीव भितर ते तयार कितें पील आसा ते आवय कोंबी तयार करता ना ती तयार ना करना ऑलरेडी जीव तांतू भितर आसा न्ही हय. हा पूण आवय कोंबेच काम कितें ऊब ते दिवचे भितरलो जीव भायर येवंक सहकार दिवचे ऊब दिवचे ते जावन आसा आवय कोंबेचे काम काम जीव दिवचे काम न्ही जीव दिना आवय कोंबी जीव दिना जीव ऑलरेडी भितर आसा पूण ती ते एक कंडिशन क्रिएट करता ते खंयचे कंडिशनार एक इतले कंडिशन उरता न्ही इतले टेम्परेचरांतच टेम्परेचर म्हळ्यार कितें गरमी ओके सो इतले गरमींतच त्या तांत्या भितरले पील भायर येवंक शकता तर ते कितें ते कंडिशन एक कंडिशन म्हणतात ते कंडिशन क्रिएट करता सो आता तुम्ही सगळ्यांनी हे पळयला न्ही बी पळयला न्ही मूग पळयला मूग हय पळयला ಹೆಸರು ಕಾಳು मूग ओके मूग आता ते मूग जर्मिनेट जावंक ताका बी एक कंडिशन आसा न्ही आमी अशेच मूग दरयल्यार ते मोळके येता येना ना ताका त्याची एक प्रोसिजर आसा जर तर हय. ताका तितले आता आमी मोस्टली पळयल्यार फक्त बायलांक गोत आसा जर तर आमी ते मुगा तावन ते किर्लोंक जाय म्हळ्यार मोस्टली विंटर सिजनान जायना ते तुमकां जावंक पुरो तुमी मंगळूर सायडींत आसात पूण हांव आसा तिर्सी हांगा विंटर सिजनान ते एकदम टेम्परेचर डावन जाता मस्त कोल्ड उरता ओके त्या संदर्भात आमी मूग नासले मोळके हाडूंक जायना कित्याक म्हळ्यार ते कंडिशन ताका फेवरेबल उरना ते मोळके हाडूंक तर आमी कितें करता त्या संदर्भात हांव कितें करता स्पेशली नोव्हेंबर डिसेंबर टायमार ते मूग भिजोवन घालन उदक काडन ओवना भितर दरयता ओवनान कितें जाता ऊब येता ऊन जाता हीट येता न्ही तर लाईट ऑन करून दरयतना आणि डोर बंद केलतना तो एक हीट क्रिएट जाता आणि त्या हीटांत त्या गरमींत मात्र ते मुगा भितरले ते कितें मोळके फुटोवन ते जर्मिनेशन जाता तशेंच इन द सेम वे केन्ना त्या तांत्या भितरले पील भायर येवंक जाल्यार जे कितें कंडिशन ताका जाय ते क्रिएट जाल्यार मात्र ते तांत्या भितरले पील भायर येता आणि ते क्रिएट कोण करता ती आवय कोंबी करता सो मेडिटेशन जावन आसा हॅच करचे म्हळ्यार ऊब दिवन
त्या भितरले पिलाक भायर काडचे. तर आमी आतां एवरीडे आमी शिकोवन आयकून आसा. चिंतया की आमकां खंयचे की अर्जंट फंक्शन जाता ना आमी खंयचे की एक दुसरे इंतू भितर बिझी जाता. ओके, एक वार, 1 वीक ना एक 4-5 डेज बिझी जाता. तर त्या संदर्भार आमची कंडिशन कशी उरता? कंटिन्युअसली एवरीडे आमी टीचिंग आयकते आसा ओके. आणि असले सिच्युएशन येता की एक 1 वीक ना 4 दीस आमकां टीचिंग आयकूंक जायना. कसले की आमी सांगतीन बिझी उरता आमच्या कामांनी ना एनीथिंग. ओके. बिझी असल्या टायमार आमची कंडिशन कितें जाता तुमी एक्सपिरियन्स केलाय? केला एक हांव एक दिसातले म्हजे एक्सपिरियन्स आसा. हांवें लास्ट मंथ एक्सपिरियन्स केला. सो कित्याक म्हळ्यार लास्ट मंथ मार्च आसलो न्ही. मस्त बिझी आसले स्कूल वर्कांत एक्झाम टायम SSLC एक्झाम्स तांचे बॅक टू बॅक प्रिपरेटरी एक्झाम्स करेक्शन्स सबमिट करचे ऑनलायन हे इतले बिझी जाले की म्हळ्यार वर्ड शिकूंक टायम नासले. म्हळ्यार काम करता आसतना आयकत आसले पूण ते म्हळ्यार खाली ताचे वयर कॉन्सन्ट्रेट करूंक टायम नासलो. सो त्या लास्ट मंथ इतले हेक्टीक जाले की म्हळ्यार एक नंबर रेस्टलेस सिच्युएशन. मस्त मायंडा वयर प्रेशर. म्हळ्यार हांव फुल्ली इनवॉल्व जाल्ले स्कूल वर्क, घर वर्क, हाऊस वर्क, भुरग्यांक बी एक्झाम आसले तांचे कडेन कॉन्सन्ट्रेट. सो अल्टिमेटली म्हाका वर्ड ऑफ गॉड टीचिंग आयकूंक म्हाका तितले टायम हांव कितले स्पेंड करता आसले ते टायम म्हाका मेळनासले. सो म्हाका अशें फील जाता आसले म्हाका कितें की मिसींग म्हाका मिस जाता आसले कितकी मिस जाता आसा. समथिंग इज नॉट प्रॉपर. म्हाका सॅटिस्फॅक्शन मेळता ना. सो हे हांवें एक्सपिरियन्स केला. तुमी कोण एक्सपिरियन्स केला हांवें संदर्भार? आमकां एक दीस वाचिनातल्यार त्या उतरांत रावनातल्यार एक दीस जायना. हय. एक वीक दीसय जायना रावनातल्यार करिनातल्यार. येस म्हाका हे एक्सपिरियन्स लास्ट मंथ तशें जालें. सो एक पुटी सम आयकूंक जाता आयकूंक जायना कंटिन्युअस आयकूंक जायना मदीं मदीं गॅप थोडे काही टायम मेळ्ळे तशें आयकले. म्हाका कितकी एक मिसींग अशें समथिंग नॉट प्रॉपर तशें फील जाता आसलें म्हाका. सो आतां तर चिंतया एक आवय कोंबेक 2 वीक त्या तांते वयर बसयले आनी 1 वार ती कोंबी उठून आयली आनी नेक्स्ट त्या तांत्या वयर कोंबेक बसयले. कितें जाता? ते जाय जायना पावाना पील भायर येता? ना. तुमी कोण 21 डेज म्हणले न्ही. वय तर फर्स्ट 15 दीस बसोवचे कोंबेक वय तांत्या वयर. मागीर 1 वार बसोवचे ना सोडचे आनी एक वार नेक्स्ट वीक बसोवचे. जायना. 7 15 प्लस 7 21 डेज जाले न्ही. तांती भायर पील भायर येवंक न्ही. येवंक जायना येना. न्ही तुमी सांगले 21 डेज बसोवंका म्हणून 21 डेज बसयले. ना न्ही हा कंटिन्युअस 21 डेज बसाचे. कंटिन्युअस हा 21 डेज बसाचे. कंटिन्युअस 21 डेज हां. बसोवंक आसा. तर ती हय. तांती कितें जातात तशें केलें तेन्ना? जीव तयार जाता कंप्लीट. जीव तयार जाता तशें केलें तेन्ना? कंप्लीट तयार जाता 21 नाही डेसान. 2 वीक्स बसयले कोंबेक हां. तांते वयर बसयले 1 वीक वय बसोना आनी नेक्स्ट वीक बसयले त्या टायमार सिच्युएशन कितें जाता? पाड जाता तांती. व्हेरी व्हेरी नायस. तांती कितें जाता? पाड जातात. पाड जाता. हं. स्मेल येवंक स्टार्ट जाता न्ही. वय मरतात ते भितरलो जीव. येस येस सर. हा कित्याक म्हळ्यार ऑलमोस्ट एक 15 दीस त्या कोंबेक तांते वयर बसयले तेन्ना तांतू भितर ते मॅच्युरिटी जावंक स्टार्ट जाता. रायट? वय एवरी डे एक प्रोसिजरा प्रकार तांतू भितर ते जिवीत भायर येवंक ते प्रिपरेशन जाते रावता भितर. तर 15 दीस बसयले म्हळ्यार त्या 15 दिसाचे कितें मॅच्युरिटी येवंक आसा त्या तांत्या भितर ऑलरेडी येवन उरता.
केन्ना एक वार बसून उरनात आणि नेक्स्ट वार बसयतात तेका ते कंटिन्युटी चुकले ते कंडिशन मेळू ना ना ते तांती तेन्ना पाडतात ते मॅच्युरिटी किती झालं ते स्टॉप झालं न्ही ग्रोथ स्टॉप झालं न्ही भितर वय हा सो सेम वे इन द सेम वे केन्ना आमी एक उतर काण घेवन त्या उतरा वयर ते उतर आमच्या तोंडात जावन सांगते आसलं तेन्ना आमी केन्ना ते मदीं स्टॉप करता ना आमी केन्ना ते टाइम दिना आमी ना ताचे वयर मेडिटेट करना ना ताचे वयर ध्यान करना कंटिन्युअसली त्या दडा कशें तांत्याची गत जाता तशेंच जे उतर आमचे भितर गेला ते उतर बी काही फळ दिवंक सकना शकना तशें म्हणून आमकां रिजल्ट मेळना ना आमी तो संबंध मिस जाता थंय संबंध रिलेशनशीप ना जाता एक अशी आवय कोंबी आनी तांत्याक रिलेशन उरूंक जाय पिलां भायर येवंक तशेंच देवाच्या उतरान आसा जे जिवीत भायर येवंक जाय तर आमी तो संबंध त्या उतरा सांगता दवरूंक आसा कशें परतून परतून आमी तें आयकूनचें परतून परतून आमी तें उलोवचें तोंडात जावन केदोळाय भायर वचूंक ना जर तर कंटिन्युअस तोंडांत आसा उतर ऑटोमॅटीक ते मायंडांत बी रिपीट जाते रावता आनी आमकां गोत्त नासतना बी ते तोंडांत जावन तेंच उतर भायर येता हें हांवें एक्सपिरियन्स केलां तुमकां सांगलें बिगिनींग ऑफ द क्लास म्हजे एक्सपिरियन्स हांवें सांगले तुमकां आनी ते तेच आमच्या तोंडांत जावन भायर येता सो हर एक टायम उठतना बसतना न्हिदतना काम करतना ध्यान करताना हर एकच उतर तर आमी कंटिन्युअसली उलयले जे उतर आमकां मेळ्ळा ते आमी रिसीव केला ते आमी उलयले ताचे वयर ध्यान केलें तर तशी एक कोंबी 21 डेज एक तांते वयर बसून पिलां भायर येता तशेंच आमी बी त्या तांत्या भितरले पील कशें भायर येता तशेंच आमी ते उतरा भितरले तें जिवीत कितें आसा म्हळ्यार जेजून म्हजी उतरां जावन आसा जी उतरां हांव उलयलां ती जावन आसा जिवीत म्हण सांगलां न्ही माय वर्ड्स आर स्पिरीट अँड लायफ सो ते उतरा भितरले ते जिवीत बी भायर येता आनी आमी ते त्या फिजिकली आमी ते पळोवंक शकता ते आत्मीक जावन आसा जे कितें जिवीत देवाच्या उतरान आसा ते आत्मीक ते आमकां दिसना केदोळा आमी ताचे सांगता एक संबंध धरून घेता एक रिलेशनशीप क्रिएट करता एक ते कंडिशन क्रिएट करता तेन्ना ते जिवीत तांचे भितरले भायर येवंक शकता प्रेज गॉड हालेलुया जर आमी जे कितें आमकां एक उतर दुसरे उतर न्ही एक उतर काण घेवया आनी एक कंटिन्युअस एक कशी कोंबी एक तांतेक 21 डेज घेवन बसता पिलां भायर पडूंक तशेंच आमी बी एक उतर घेवया आनी 21 डेज एकच उतर उलवया एकच उतर गुणगुणया एकच उतरा वयर ध्यान करया तर त्या उतरान आसा जे जिवीत आमी पळोवंक शकतल्या तर आता जे कितें आमी आयकलां ते आयकल्यार मात्र पावना आज आतां आयकल्ली टिचींग तर आमी अळवडसून गेल्यार मात्र जे कितें आमी आयकलां तेजे फळ भायर काडूंक ते फळ भायर येवंक पावता प्रेज गॉड तुमकां समजलें म्हण चिंता समजलें तर आमी आमच्या जिवितान आमी कितें डे टू डे लायफान आमी पळयता तांती आमी हर एकल्यांनी पळयला ओके सो म्हाका जे केन्ना हांव ह्या विशया वयर ध्यान करता आसतना म्हाका एक संदर्भ उगडास आयलो केन्ना हांव ल्हान आसतना हांवें पळयल्लें कोंबीक तांती वयर व्हरून बसोवचें एक सिच्युएशन हांवें पळयल्लें एक कोंबी तांते वयर बसूंक रेडीच नासली ती बसयले तेन्ना आनी धांवन येता आसली उठून सो हांवें पळयलें म्हणजे आमाय मामा पुरा त्या कोंबेक धन धन वचून ते तांते वयर बसयत आसले सो हांवें तेन्ना क्वेश्चन घायिल्लें आसा भुरग्यांनी सोड न्ही ते कोंबेक ती केन्ना जाय तेन्ना येवन बसूं म्हण समजलें तुमकां वय कितें करता ती कोंबी केन्ना तिका जाय ती तेन्ना येवन बसूं म्हण पूण तशें केल्यार ते जाता पिलां भायर येवंक शकतात जायना केन्ना कोंबेक जाय तेन्ना येवन बसचें ना तर आमकां केन्ना जाय
येऊन उतर मेडिटेट करचे आणि बाकी संदर्भात आम्ही उगेत रावलार स्टॅग्नेंट रावलार त्या उतरांत असले जिवीत आम्ही पळोवंक शकना. सो आमकां एक उतरांतले ते जिवीत भायर येवंक म्हळ्यार आम्ही तांतेचे एक्झाम्पल आम्ही मनन करणं ते मेडिटेट करणं ते आम्ही एक एक्झाम्पल धरून गेल्यार आमकां ते केदाळय एक उडा सुरताले म्हणले म्हणजे समजणे. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. कोणा कितें ऍड करूंक आसा? हर एकल्याने आम्ही तांती पळयला तांतींतल्यान पिलां भायर येवचे पळयला पूण आम्ही केन्ना बी ते एक देवाच्या उतराक सरी करूना. हांवें तू करूना केन्ना. एक ती कोंबी आमकां एक एक्झाम्पल दिता बरी कशें जिवीत भायर काडचें म्हणलें. हय की ना? तर ते पिक्चर आमच्या माइंडांत आसल्यार कोंबी आनी तांती देवाचे उतर आनी हांवें उलोवचें हांवें ध्यान करचें आनी हांवें ते कार्यरुपाक घालचें. हें जावन आसा ते उतर ते जिवीत भायर येवंक आमकां स्टेप्स सिस्टम म्हण आमी सांगीत. प्रेज गॉड. कोणाक तरी कितें ऍड करूंक आसा? तुमचे अनुभव शेअर करूंक आसा? तर एक देवाचे उतर काण घेया आज आम्ही आणि एकच उतरा वयर आम्ही उलोवया कंटिन्युअसली. आमच्या वंटातावन ते उतर वसन अशें आमी पळोवया आणि त्याच उतरा वयर आमी ध्यान करया की त्या उतरांत आसलें ते जिवीत आमी पळोवंक शकया आणि नेक्स्ट टाइम आमी ते टेस्टिमनी बी दिवया. प्रेज गॉड. एक सिंपल एक उतर घेवया साम 23:1. सोमी मुजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. इतलेंत वर्स. नेक्स्ट वर्स वयका म्हणना. The Lord is my shepherd. I shall lack nothing. सोमी मुजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. एकच उतर. तर आमी केन्ना हे उतर घेवन मेडिटेट करता आमी हर एका उतरा वयरी आमी चिंतूंक आसा. सोमी कोण तो? मुजो गवळी. आता गवळी म्हणटा आसतना आमकां गवळीचे एक कॅरेक्टरिस्टीक आमकां गोत आसूंक जाय. गवळी कशी आपल्या बकऱ्यांक चरयता? ते आमी उडास हाडूंक जाय. एक गवळी कशी आपल्या बकऱ्यांक चरयता? तो कशी एक बकऱ्यांक सांभाळता? त्याचे काम कसलें? तर आमी कोणाक ते गवळी कंपेर करनासा? सोम्याक. सोमी मुजो गवळी. तर सोमी मुजो गवळी जाल्यार कांयच म्हाका उणेना. बकऱ्या सांगाता केन्ना गवळी उरता तेन्ना त्या बकऱ्यांक कितें तरी उणें आसता? जे बकऱ्याची जरुरत आसा जे बकरे खावंक जाय ना त्या बकऱ्यांनी विषय घेवंक जाय ते सगळे कोण पळोवन घेता? गवळी. तर या एकूच एक उतरा वयर आमी एक मेडिटेशन उलोवया आणि ध्यान करया. जे जिवीत त्या उतरांत आसा ते आमी पळोवंक ते आमी अनुभव करून त्याचे भितरले ते जिवीत आमी भायर काडया. ते आमचे तावन मात्र साध्य आसा. तर बायबलान बरोवन आसा म्हणतना तातूंत जिवीत
ये ना ते एक तांते दवरले शीत टेबला वयर एक तांते दवरिल्ले शीत ते तांते केन्ना काडना आमी कोंबेक बसयता हांव तेचे वयर तेन्ना मात्र तांतूंतले कशी पील भायर येता तशेंच ह्या बायबलांत आसा तें उतर देवाच्या उतरान आसलें उतर आमी आज काण घेवन कशें जोशुआ 1:8 आसा हे धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर आनी ते दीस आनी रात ध्यान करूंक जाय सो ते आमी केन्ना स्टेप्स फॉलो आनी ते आमी ते कार्यरुपाक घालूंक दीस आनी रात आमी ध्यान करूंक जाय सो दीस आनी रात आमी ध्यान करन ते आमी कार्यरुपाक घायल्यार ते जे जिवीत त्या उतरांत आसा ते आमी पळोवंक शकतले प्रेज गॉड आमी एंड करया आतां कोण प्रेयर करतात एंडिंग प्रेयर धन्यवाद धन्यवाद हॅलो प्रेज गॉड कोण एंडिंग प्रेयर करतात सर्गीच्या ओ दयाळ बापा आमकां सर्वांकी तुवें तुज्या उतरांत एकठांय करन जें तुज्या उतरांत आसा तें जिवीत कशें तें भायर हाडचें म्हणली समजणी आम्हा सर्वांकी तुवें तुज्या पवित्र आत्म्याच्या जाणवाया मुखांत्र आमकां हर एकल्यांकी शिकयल्ले पासत आमी तुका अर्गां दिता कशी एक कोंबी एका तांतया वयर बसून पिलां भायर काडटा कंटिन्युअस त्या तांतयाक ऊब दिवन ते तांतया वयर बसून कशी एक पिलां भायर येवंक ती कारण जाता तशेंच देवाच्या उतरांत आसले जिवीत भायर हाडूंक आमच्यो सहकार आमच्यो संबंध आमच्यो रिलेशनशीप त्या उतरा सांगाता मस्त इम्पॉर्टंट जावन आसा म्हणल्यार आमकां तुवें आज पवित्र आत्म्याच्या जाणव्या मुखान शिकयल्ले पासत आमी तुका अर्गां दिता आनी हे आमी आज शिकिल्ले उतर आमच्या जिवितांत आमी तें अळवडसून घेवन त्या उतरान आसले जिवीत आमी हर एकल्यांनी अनुभव करूंक आम्हा सर्वांक तुवें फावो केल्ले पासत आमी तुका अर्गां दिता आनी हे जें कितें आमी तें जिवीत त्या उतरान आसलें भायर काडलें आमी एकामेका सांगाता ते वांटून घेवंक त्याच उतरा विशयान उलोवंक आमकां हर एकल्यांकी तुवें प्रेरण दिल्ल्या पासती आमी तुका अर्गां दिता आज तावन त्या तुज्या उतर आमी जे रिसीव केला फाल्यां रिसीव करन तशें दवरिनासतना ते रिसीव केल्ले उतर आमी तें ध्यान करन तांतू भितर असले जिवीत तें भायर काडन आमी जिवीत अनुभव करचे मात्र न्ही आमचे सांगातान जी कोण व्यक्ती आसात तांकांय त्या उतरान आसले जिवीत भायर काडूंक आमकां शिकोवंक तुवें तुजे पवित्र आत्म्याचे प्रेरण आदार कृपा धैर्य आम्हा सर्वांकी फावो केल्या पासत तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमी तुका अर्गां दिता आमेन 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 Amen. Thank you, sister. ब्लेसड नाईट थँक्यू सगळ्यांकी Thank you.